Speaker sir. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशिष मांगे गावे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय जय हे Speaker sir. Speaker sir, I may be permitted to replace the annexure B to the LAQ on start number 170. Speaker sir. Point of order. Other speaker sir. आम्ही BSc discuss केले. त्यांना discussion झाले आमका आणि त्यांना chief minister had given instructions to chief secretary. Answer आमका 48 hours पावपाक जाय. आज speaker sir deadline 17A आणि Speaker sir, let me questionचे answer पोर्टलांतल्यान गायब आसा. Answer ना. आता last time we had said during the BSc, if answers are not given, kindly, first of all, if there is any problem, the matter, whatever it is, subjudice, whatever explanation, how is it allowed, after allowing 48 hours, accept ना जाल्यार तुम्ही ते postpone करपाक हांवें सेक्रेटरीक इंस्ट्रक्शन दिलें म्हाका म्हणजे मेळपाक की म्हाका एक्सेप्ट खंय एक क्वेश्चन एक बी आसना पण बाकीचे सगळ्या जे क्वेश्चन पोर्टलांतल्यान गायब आहा. एक मिनिट जस्ट The subsection 8 of section 37 rules of procedure and conduct of business of Goa Legislative Assembly. What section? I am not providing the replies of LEQ start, LEQ 6B, 17A, 17C, unstart, LEQ 38, 46, 131, 169, 172. Further, under subsection 2, section 49, rules of procedure and conduct of business of the Goa Legislative Assembly, I request postponement of start LEQ number 1C to the next session. Because sir, हो कायदो जो मंत्रीन सांगला 49.3, I will read the rule. 49.3 says, if the minister is of the opinion that information required by a member cannot be given in public interest, is this public interest? Speaker sir, a question last time we postpone kelne. Now the matter is in the already the court has given the judgment. Because sir, Speaker sir, public I interest already does not request mean public for interest. What is this ruling clause, on this particular matter. clause? Speaker sir, this way people are watching. Why? What is the for what it is postponed? Opinion that information required by a member cannot be given in public. Answer nahi, Speaker sir. Already it is not sub judice. The question is not sub judice. Yes sir. I mean, I already citation केले sir. No, but it says public interest. What is the public interest? Because sir, ये जरी तो कायदे प्रश्न जेन्ना आमी मांडटा एका ते दुसरे खातीर Because honorable leader of opposition, honorable speaker sir. हे पद्धतीन जेन्ना जरी तो ऑलरेडी ऐकून घ्या Speaker sir, judgment आयला येवंक ना तो वाचता पेपर आमी वाचता गोयची जनती बी वाचता. It shall not ask information of matter which is under adjudication of court of law having jurisdiction in any part of India. Matter is still not decided. Because आणि जर त्याचे इंटरप्रिटेशन वेगळा हायन ऑलरेडी माझे सायटेशन आणि वाचला स्पीकर सर आमचे स्टँड सर ही कोर्ट सब जुडिस question, Baba. you said you're not challenging they just हे कित केले गायब झाले स्पीकर सर तसे ऑफिशियल लिडरान सांगला माझेही अनस्टार क्वेश्चन आणि टीसीपी डिपार्टमेंटने आन्सर केले ना स्पीकर सर रिप्लाय ऍटलीस्ट किती तरी आसपाक जाय आता मिनिस्टरान सांगला 1C पोस्टपोन करता म्हणून पण बाकीचे जे आसा तेजे कांयच सांगलेले ना अनस्टार क्वेश्चनांचेर काय सांगना स्पीकर सर 48 आवर्स पयलू आमकां रिप्लाय दिवपाक जाय आता अशें समज स्पीकर जर जालें जाल्यार असेंब्लीन आमी प्रिविलेज आसा तो प्रिविलेज खंय स्पीकर सर अनस्टार क्वेश्चन माझे जे आसा
स्टार क्वेश्चन Before 48 hours, किती स्पीकर Western आज जापो तुका सोदनाय तो स्पीकर सर रिप्लाय दिवंक जाय Chief Secretary was स्पीकर सर तुमच्यानी BSc meeting रुलिंग दिवपाक जाय रुलिंग दिवपाक जाय क्वेश्चनाचे रिप्लाय दिवंक जाय heritage site at Old Goa, near the Cathedral of Bom Jesu. These are not remnants of war. These are pieces of heritage. Because Chief Minister statement करचो archaeological society, archaeological ASI सांगचे की ते घेऊन आपले possessionan दवरून posterity खातीर राखचे म्हणून. ह्या अशे डेव्हलपमेंटाच्या नांवान डिस्ट्रक्शन जायना. बिकॉज लोक उंचावणार जाल्ले आहा. स्टेटमेंट करचो important for this house. Question घाली नाही मग तुम्ही question हाऊस आणि Because sir, I would like to take 1A, LQ number 1A. Answer. As per presented to the House. Speaker sir, हो जो आमचो क्वेश्चन आसलो तो न्यू रेल्वे स्टेशन्स इन गोवा आसा पळय त्याच्या बद्दल आसलो आणि एज पर जो रिप्लाय आसा ती 3 रेल्वे स्टेशन्स गोंयान हाडपाक सोदताले म्हणून आणि हेच्या पयलू म्हटल्यार गेल्या त्या असेंब्ली सेशनान हो इश्यू येयल्लो आणि तितून आमकां सॅटिस्फॅक्टरी रिप्लाय मेळोंक ना. सो स्पीकर सर आतां एज पर जो रिप्लाय मागला की रेल्वे स्टेशन कितल्या तितून तुम्ही सांगला की ओवरऑल the Konkan railway line was commissioned in 1998 with 9 stations while Pernem, Thivim, Karmali, Verna, Majodda, Suravlim, Madgaon, Bali and Khandpad has a operational and commercial requirement at that time. Lolliam station was added as the 10th station at the later stage in the state of Goa. Speaker sir, आता कितें आसा हांगा सरकार जावं डिपार्टमेंट सांगता की रिक्वायरमेंट आसा आनी एज पर द रेल्वे तेंच्यानी रिक्वायरमेंट आसा म्हणून सांगला बट कितें तेजी स्टडी कितें आसा सर्वे कितें केला हें कांय तेजेर रिप्लायन म्हाका कांयच मेळना स्पीकर सर हो रिप्लाय अनसॅटिस्फॅक्टरी आसा आनी 3 रेल्वे स्टेशन जावं ते मया रेल्वे स्टेशन नेवरा रेल्वे स्टेशन हाडपाक सोदता सालजोरा रेल्वे स्टेशन हाडपाक सोदता ह्या 3 रेल्वे स्टेशनाचेर स्पीकर सर ओपोज आसा आणि ओपोज आसून पासून आयज डिपार्टमेंटान हो रिप्लाय दिला हो कॉपी पेस्ट रिप्लाय आसा जो रिप्लाय येयला आनी डिपार्टमेंटल स्टडी कांयच ना. स्पीकर सर म्हाजो जो पयलो क्वेश्चन आसा आतां हांगा हे रेल्वे स्टेशन जितले येयल्या म्हाजो पयलो क्वेश्चन आसा की मिनिस्टर अवेर आसा काय कितें हांगा जो रेल्वे स्टेशन क्लासिफिकेशन आसा फॉर एक्झाम्पल आमचो टर्मिनल आसता सेंट्रल आसता जंक्शन आसता क्रॉसिंग आसता वेसाय स्टेशन आसता म्हाका स्पीकर सर विचारपाचें आसा आमच्या मिनिस्टराक की हे जे आमच्या गोंयांत जितली रेल्वे स्टेशन्स आसा कित्याक एक आमचो वरिश्ठ मिनिस्टर आसा तेका हेजी नॉलेज आसपाक जाय की बाबा हे स्टेशन आतां इतले स्टेशन तुज्या तुमी आन्सर दिल्या हे स्टेशन कसले स्टेशन आसा जंक्शन स्टेशन आसा सेंट्रल आसा टर्मिनल आसा क्रॉसिंग वे सायड आसा आनी स्पीकर सर जो डेटा म्हटल्यार कितलो ट्रॅफिक फ्लो ह्या स्टेशनाचेर वयता हो रेल्वे स्टेशन कितल्यो ट्रेन्स वयता मुवमेंट जाता डेस्टिनेशनाचेर कितले पावता डिपार्चर कितलो जाता गोंयान आनी पासिंग थ्रू गोवा ह्यो कितल्यो जाता हेजो म्हाका स्पीकर सर पयलू रिप्लाय जाय फर्स्ट. स्पीकर सर हो उत्तर जो हाऊसा सप्लाय केला हे 3 स्टेशन कित्या जाय ते सगळे स्पश्टीकरण दिले. स्टेशन ना नंबर 1 1998 जेन्ना लँड एक्विजिशन केल्ले कोंकण रेल्वे गेल्ली कितलो तेजेर ओपोज आसलो लोकांचो सगळ्यांक खबर आसा. आज कोंकण रेल्वे फुल ओपोज करून सुद्धा येयली आणि ओपोज सुद्धा करून आज कोण प्रवास करता आणि गोंयचे जनते खबर आसा. हे सांगतना फॉर ऑपरेशनल रिजन्स जे कोंकण रेल्वेन आमकां उत्तर दिला की हे 3 स्टेशन तांकां जाय जे प्लॅनिंग 1998 आशिल्ले लँडूय आतां न्यू लँड एक्विजिशन होईना न्यू जमीन घेवन लोकां परत एज्युटेट करपाक वा तांकां एफेक्ट जातली असली गोष्टूच ना. फॉर ऑपरेशनल रिजन्स एक स्टेशना मध्ये दुसऱ्या स्टेशना मध्ये तांकां तेंची ट्रेन हेल्ड अप जाता 25 मिनटां वयता थोडे कडेन 40 मिनिट्स वयता. हे ऑपरेशनल रिजन्स तांकां हे स्टेशन जाय पडटा थिंगा क्रॉसिंग करून व्यवस्थितपणे ट्रेन मुखार व्हरपाक आनी हे रिजन तेणी दिल्ले आसा. फॉर एक्झाम्पल ताका हिंगा न्यूरा ग्रांड हांव मुद्दम हे ताका स्पश्टीकरण दिता तेजे स्टेशनाचे तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन ओपन जाता construction of new station Neura Grand at kilometers 420
is proposed between Karmali and Verna station of Konkan Railway Corporation. The interstation distance between Karmali and Verna station is 15.96, almost 16 kilometers. Sorry, Which Speaker, is, sir. why a minute, which is a very long block section, as they call it, the block section. The line capacity of Madgaon Roha section is 139%. Train operations get affected, badly, due to saturated line capacity and long block section. On an average, passenger train takes 16 to 18 minutes and freight train takes about 20 to 25 minutes to clear this section. And this affects the train operation. Hence, it is proposed to split the block section by constructing new crossing station at Neura Ogran, thereby reducing the time run of the passenger as well as freight train to half of the present run time for improving the mobility. आता हे उलयताना ती दोन स्टेशन दुसरी आहा माया स्टेशन हिंगाय तशे 21 to 26 minutes माया स्टेशन वेस्ट जाता हिंगा 16 to 18 minutes सारजोला स्टेशन 20 to 24 minutes on average almost म्हणजे एक वर सुमार ट्रेन डिले जाता हे तरी स्टेशन आयली आणि जी पहिली 1998 एनविसाज केली आणि ते ऑलरेडी आसा त्यांच्या प्लॅनान कोंकण रेल्वे काय न्यू करना Speaker, they are only implementing what was known to the people of Speaker, Goa. sir. It was known at that Speaker, point sir. of time, Speaker sir. स्पीकर सर माझो प्रश्न सिंपल आसलो की कितल्यो रेल्वेज हॉल्ट जाता कितल्यो रेल्वेज पास जाता डेस्टिनेशन कितले आसा स्पीकर सर सिनियर मोस्ट मेंबर आसा मिनिस्टर आसा त्यांचो आन्सर स्पीकर सर सारको आसपाक जाता घुवणून नाका दुसरे म्हणजे स्पीकर सर एक वर लागता म्हणटा कशें एक वर लागता स्पीकर सर करमरी रेल्वे स्टेशन 6 किलोमीटर आसा 6.1 किलोमीटर गुगल लोकेशनाचो हें आसा आनी स्पीकर सर तो म्हणटा एक वर लागतले म्हटल्यार कसली रेल्वे येता सायकलीन येता हे चलत येता चलत पासून बेगान पावतले Speaker, sir. Speaker, sir. Speaker, sir. नाका रिप्लाय दिता दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड Speaker स्पीकर sir, सर I object to what he is saying. Nakazali reply. I can place it on the table of the house. स्पीकर सर एक वर एक वर रिटर्न नाका कोण आन्सर दिला कोण आन्सर दिला तो अरे एक वर first answer हा कोण आन्सर ऐकला एक वर डिस्टन्स कसं जातलो Speaker sir, honorable member उलोवपा जाय म्हणून उलयता. उलोवपाक जाय म्हणून उलयना आणि opposition उलोवपाक जाय म्हणून करता. उलयना तुका- डेट आसा हांवें तुका स्पेसिफिक Speaker, sir. सर हांवें मिनिस्टराक स्पेसिफिक रिप्लाय मागलो स्पीकर सर की कितल्यो I am on my leg, trains pass Speaker, sir. जाता, हांव उलयता Speaker, sir, तो कितले उलयता. destination आसा कितल्यो प्रश्न जाता, भाशण हें दिता, जाता division. डिपार्चर जाता हो म्हाका रिप्लाय जाय स्पीकर सर तो रिप्लाय डिफरंटूच दिता Speaker sir, wrong reply now. How tackle I will place this given to me by Konkan Railway on the table of the house. He is concerned about Neura Ogran. I Vatsla, how on an average passenger train takes 16 to 18 minutes and freight train takes 20 to 25 minutes to clear this section. म्हणून ते क्रॉसिंग फास्ट जावपा जाय म्हणून ते क्रॉसिंग करता. सेम वे स्पीकर सर माये तेणी दिला on an average passenger train takes 17 to 19 minutes and freight train takes 21 to 26 minutes. Okay? Tisra station, Sarjora station, on an average passenger train takes 16 to 18 minutes and freight train takes 20 to 24 minutes. हो आंकडो तू कंबाईन करून टोटल ऍड करून कितले वगैरे डिले जाता. आता यू आर कन्सर्न ऑफ न्यूरा ओग्रान हे नवीन काय कोणा कोंकण रेल्वे हाऊ कॅन आय as a government tell it to stop that? It was already there in the original proposal of 1998. हे कोंकण रेल्वे करता. You are doing as if Goa government ने केले अशी. मातशें आयकलें त्या असेंब्ली सेशनार हेजेर डिस्कशन जालें मिनिस्टरान तो पास ऑन केल्लो सीएमाक आतां मिनिस्टराक त्या टायमार आन्सर करूंक ना हांव कितें जालें तें तो पास ऑन जाल्लो सीएमाक आनी सीएमान आमकां एश्युरन्स दिल्लें की हो जो रेल्वे स्टेशन आसा नेवरा रेल्वे स्टेशन कोणाचो ओपोज आसा ना तुमी तुमचें लेटर करचें आनी हो सांगता आतां हाडटा म्हणून आतां त्या असेंब्ली सेशनाक मिनिस्टर आसलो काय नासलो तो बसून आसलो थंय तेका आयकोंक जाल्लें स्पीकर सर क्लियर कट सांगता करमरी रेल्वे स्टेशन हांव नेवराचें सांगता करमरी रेल्वे स्टेशन 6.1 किलोमीटर आसा तशेंच जो सालजोरा आसा सालजोरा तेंचोय ओपोज आसा आमचो नेवराचो ओपोज आसा ऑलरेडी ऑपोजिशन लेटर घातला स्पीकर सर जे गुणोन सांगता आन्सर म्हाका सारको मेळोंक Speaker sir, कोण सांगपाची गरजूच ना. सारखे स्पष्ट म्हटलंय असं. स्पीकर सर And crossing normal तुमचं आहे. Crossing railway सत्तरी percent ना झाले, Speaker sir.
मेळना इतली सादी समजणी ताका आसपा जाय स्पीकर स्पीकर सर. सर माझो दुसरो सप्लिमेंटरी स्पीकर सर माझो जो पयलो आन्सर आसा तो मिनिस्टरान सारको दिवना सो लोकांनी आयकला दुसरो विचारता एज पर जो करमरी रेल्वे स्टेशन आसा ट्रॅफिक हॉल्ट जाता आनी हें जाता म्हणटा सो म्हाका स्पीकर सर क्लियर मिनिस्टरा कडेन जाप जाय की कितले हॉल्ट जाता कितले पॅसेंजर थंय येता रेल्वे करमरी रेल्वे स्टेशन स्पेसिफिकली कितले हॉल्ट जाता कितले थंय येता कितले रेल पास जाता थ्रू करमरींग रूट आनी हो डेटा म्हाका मिनिस्टरान दिवचो. स्पीकर सर हे उत्तर कोंकण रेल्वेन दिवपा जाय आनी हे सेपरेट प्रश्न जावन आसा. आतां तो विचारता स्टेशन न्यूरा कशें येता. एक ग्रामसभा रेजोल्युशन जाला हांव जाणा आजोसी मांदूर ते पंचायतीन ग्रामसभा रेजोल्युशन आमी फॉरवर्ड केला कोंकण रेल्वे कॉर्पोरेशन प्लीज लुक इनटू दिस. They said we will see what best can be done, but they are also saying at the same time, for operational purposes, for efficiency, for cutting down the time, whether it is passenger train or whether it is goods train, this particular crossings are required, Speaker sir. हेच्यावन आनी जास्त हांव कितें म्हूण जस्टिफिकेशन ताका दितलो तो फाल्यां म्हाका विचारतलो अमके टायमार ट्रेन येता ती कित्याक डिले जाला. डिले जातलीच ऑटोमॅटिकली क्रॉसिंग ना जाल्यार. मिनिस्टर सर प्लीज स्पीकर सर स्पीकर सर मिनिस्टर अंडरस्टँड जावपाक जाय. माझो क्वेश्चन कितें तो स्पीकर माझो सर क्वेश्चन कितें तूं आतां सगळे म्हणटा इतलो डिले जाता तितलो ट्रेन स्पीकर सर करमरी रेल्वे स्टेशनार कितल्यो ट्रेन स्टॉप जाता हें सांगिना हांव सांगता स्पीकर सर. करमरी रेल्वे स्टेशनाचेर सामक्यो कमी रेल्वे स्टेशन हे जाता स्टॉप जाता आयज थंय टॅक्सीकार पासून हांव सांगता थंय आयज ते टॅक्सीकार तांकां पासून गिरायक जाता सारकें एक स्टॉप कमी जाता वचून मडगांव स्टॉप जाता आनी स्पीकर सर तो सांगता हॉल्ट करता हे करता ते करता डिले जाता टायम डिले जाता आनी 100 किलोमिटराचेर नेवरा रेल्वे स्टेशन सो आन्सरूच सारको स्पीकर सर दिना. स्पीकर सर मिनिस्टरान क्लियर केला नेवरा रेल्वे स्टेशन जे आसा पळय न्ही इट इज ओनली फॉर द क्रॉसिंग पर्पज इट इज नॉट फॉर द पॅसेंजर पर्पज. मिनिस्टरान क्लियर सांगला इट इज फॉर द क्रॉसिंग रेल्वे जाता. दुसरी गजाल तेणी जे सांगले करमळे कितले रेल्वे रावता फास्ट ट्रेन एकूय करमळे रावना स्लो ट्रेन रावता. वयल्यान तेणी जे नेवरा रेल्वे स्टेशन नाका म्हणून पत्र दिलें पळय न्ही खरें म्हणजे करमळे रेल्वे स्टेशनाचेर आनी रेल्वे थांबच्यो म्हणून एक पयलीं पत्र दिवपाक जाय आसलें. ह्यो सगळ्यो आमच्या करमळे रेल्वे स्टेशनाचेर थांबच्यो जेणे करून लोकांक पणजेन येवपी म्हणजे तेणी ते इंटेन्शनान कॅपिटलान येवपी लोकांक हांगासर देंवपाक बरें पडटलें. आमच्या टॅक्सीकारांकूय बिजनेस मेळटलो पायलटांक बिजनेस मेळटलो. हे पत्र दिवपाची गरज आसली आमी नाका ते पयलीं सांगता ते पत्र तेजे आयलें म्हाका. स्पीकर सर स्पीकर सर असेंब्ली सेशनाक एक उलयतालो ह्या असेंब्ली सेशनाक क्लियर सांगता तेणी म्हणजे हांवें सांगचें म्हणटा तुका जाय म्हणून म्हाका पत्र स्पीकर सर ते लेटर हांव रेल्वे स्टेशनार रावच्यो थांबच्यो म्हणून हांव लेटर दिता म्हाका दिवपाक कांय प्रॉब्लेम ना. ओपोज करचे लेटर स्पीकर सर गोंयकार पक्षाच्या आदोसी मंडूर विलेज पंचायत आमची जी आसा आमकां करमळे आनी थांबलेले जायो कारण करमळेंतल्यान पणजे येवपाक लोकांक लागीं पडटा. मॅक्झिमम लोक रेल्वेंतल्यान येवपी जे आहा पळय ते पणजे कॅपिटलान येवपाक सोदता त्या ती चडांत चड करमळे थांबया रेल्वे थांबोवपाक जाय. तुमचो आमदार आसा तो आमदार करमळे रेल्वे स्टेशन लागता. स्पीकर सर हांव म्हाजें लेटर करता आमकांय करमळे रेल्वे स्टेशन आमकां लागता. स्पीकर सर म्हाजो लास्ट जो क्वेश्चन आसा स्पीकर सर म्हाजो लास्ट सप्लिमेंटरी लास्ट सप्लिमेंटरी आसा लास्ट सप्लिमेंटरी स्पीकर सर आतां हे सगळे मिनिस्टरान जे सांगले आतां हो लास्ट सप्लिमेंटरी म्हाका दिसता मिनिस्टर आन्सर करपाक शकची ना हो सेवन आन्सर करपाक कित्याक की आमी जे ऑब्जेक्शन घातला म्हाका दिसता सगळे रेल्वे स्टेशन तिनूय रेल्वे स्टेशन ऑब्जेक्शन आसा लोकांचे. आतां आमचे नेवरा रेल्वे स्टेशनार आमची सालजोरा तेंच्यांनी ऑलरेडी ऑब्जेक्शन घातला. नेवरा स्टेशनाचे आमचे ग्रामपंचायत स्पीकर सर उलोवपाक दिया स्पीकर सर नेवरा ग्रामसभाक आख्खे लोक येयल्ले तो खंयच्या पक्षाचो न्हू सगळ्या पक्षांचे लोक आसले ग्रामसभेक सगळ्यांनी विरोध केल्लो आसा आनी सगळ्यांनी रेजोल्युशन पास केला आनी ते रेजोल्युशन जे आसा ते सगळे डिपार्टमेंटान मिनिस्टर म्हाजो स्पीकर सर प्रश्न आसा की जेन्ना आमचो मुखेलमंत्री म्हणटा ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर म्हणटा की हे रेल्वे स्टेशन आमकां प्रपोज केला. आतां गोंयकार हांवूय गोंयकार तुमी सगळे गोंयकार जेन्ना ओपोज करता एक रिजन आसता
हो बेश्टो ओपोज करिना. सरकार जो आसा तो सरकार हाडून माथ्यार ठोकपाक सोदता. अशें कशें जातलें स्पीकर सर? जेन्ना सगळे विलेज आदुसी विलेज पंचायत, नेवरा विलेज पंचायत आनी सालतोरान ऑलरेडी ओपोज केल्ले आसा, रेझोल्युशन ग्रामपंचायतीचेर पावल्लें आसा. कोणाक खबर ना? हांव बिंग अ लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह हांवें म्हाजें ऑब्जेक्शन घातलेलें आसा. ते सीएमाकूय पावला, मिनिस्टरांक पावला, जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीकूय पावला, सगळ्यांक धाडला ओपोज लेटर. आनी जे आमकां एश्युरन्स जे सीएमान दिल्लें गेले असेंब्ली सेशनात की ओपोज तुमी धाडा, आपूण उलयतलो म्हणून. कित्याक मिनिस्टर रिसंटली सीएम वचोन तुजो प्रश्न स्पीकर सर म्हाजो प्रश्न तोच सांगता. सीएम वचोन जो युनियन मिनिस्टर रेल्वे मिनिस्टर वचोन मेळ्ळो, तेणें भेट दिली तेन्ना तेंच्यांनी हेचेर उलयल्लें काय कितें जर केल्लें जाल्यार आमकां रिप्लाय दिवचे सीएमान की बाबा ह्या रेल्वे स्टेशनाचेर गव्हर्मेंटाचो स्टँड कित्याक आसा, कित्याक सगळ्यांचो ओपोज लेटर सगळे पावल्ले आसा. आनी समज सरकार फुडें वचपाक सोदता जाल्यार आमकां एज्युकेशन करचें पडटलें. सगळे लोकांक, सगळे पक्षाचे, हांव म्हणना आमचोच पक्ष, सगळे पक्षाच्या लोकांक फुडें येवचें पडटलें. तेंच्या पक्षाचे तांकां सांगा न्ही, ते बेश्टे ना स्पीकर सर, ग्रामसभा जी जाता ते ग्रामसभेक जो पक्ष आसता सगळे लोक आसता, सगळे लोकांनी ओपोज केला. तातूंत बीजेपीचेय आसा ओपोज करपाक, नाल्यार तेंच्यानी फायंड आउट करचें. तुझ्या प्रश्न उत्तर दिवंक दे आमी ऑलरेडी हे पळय स्पीकर सर आनी स्पीकर स्पीकर सर आतां थंय स्पीकर सर आतां थंय हे जे काम आसा हे काम थंय चालू आसा. स्पीकर सर हे काम चालू आसा. हे सीएमाक अवेअर आसा. सीएमान मातसो फोटो हे तुमकां अवेअर आसा हे काम चालू आसा ते तुमी मातशी रिप्लाय दिवची. युय मातशी रिप्लाय दिवची पयलू रिप्लाय दिवनी. पळय स्पीकर सर हे काम चालू आसा नेवरा रेल्वे स्टेशना कडेन. रेल्वे स्टेशन सीएमा कडेन एश्युरन्स जाय. स्पीकर सर एश्युरन्स हय स्पीकर सर, हांव ताका सांगता तेणी सांगल्यो की करमळेन आमकां आनिकूय रेल्वे थांबलेल्यो जाय म्हणून. आतां करमळेन जर रेल्वे थांबतले आसत जाल्यार तांचो क्रॉसींग टायम जो वयता पळय न्ही नेवरा, ओके 20 मिनटां 25 मिनटां हो आमकां कट करचो पडटलो. आनी तो कट करतले जर आसत जाल्यार नेवरा सारकेलें क्रॉसींग रेल्वे स्टेशन ताका म्हणटा तें रेल्वे स्टेशन क्रिएट करचें पडटलें, जेणे करून थंयसर अननेसेसरी 20 मिनटां न वयता हांगासर 2 मिनटां रावप रेल्वेक शक्य जातलें. आनी हें जर क्रॉसींग रेल्वे स्टेशन जालें जाल्यार आमकां करमळेंतल्या स्टॉपाचेर आनीक रेल्वे थारोवपाक मेळटल्यो. म्हणून म्हाजें म्हणणें आसा की इट इज नॉट अ पॅसेंजर स्टेशन, इट इज अ क्रॉसींग रेल्वे स्टेशन. तें क्रॉसींग रेल्वे स्टेशन जावपाक आनी खंयसरूच स्पीकर सर हो जागो एक्वायर जो पयलीं केला पळय न्ही त्याच जाग्यान करता, आनी जागो एक्वायर करिना. खरें सर हें करता ते म्हाका दिसता करमळे आनी पुराय ताज्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या लोकांच्या भल्या खातीर आसा, गोंयच्याय हेच्या खातीर आसा, इंट्रस्टान आसा. ते रेल्वे स्टेशन म्हाका दिसता क्रॉसींग रेल्वे स्पीकर स्टेशन सर आनी आंदोलन बी करपाक स्पीकर सर आयज सीएम जो आसा तो उत्तर दिता त्या भशेन दिसता की रेल्वे स्पीकर सर जे लोकांचो ओपोज आसा लोकांक नाका रेल्वे स्टेशन हाडपाक सोदता. स्पीकर सर हो बीजेपी सरकाराक मात तरी लोकांचे पडला सगळे बसले. स्पीकर सर वचता आमी ओपोज केले आसा, आमचे लोकांनी ओपोज केले आसा, प्रत्येक जाणांनी ओपोज करून पासून स्पीकर सर सीएम म्हणटा की आमकां हाडपाक जाय. अरे हे कितें स्पीकर सर चल्ला कितें म्हटल्यार सरकाराक मातूय पडलेलें ना, लोकांचे मातूय पडलेलें ना. तुमी आमकां जाय स्पीकर सर लोकांचो विश्वास घेवपाचो आयज खंय ना खंय प्रश्न आसा. विश्वास इतले आन्सर सुटसुटीत मंत्र्यान दिले स्पीकर सर आन्सर स्पीकर सर गेल त्या फावट तेन्ना एश्युरन्स दिल्लें की ओपोज आसा तर आमी धाडटले म्हणून. स्पीकर सर आयज बोलतात स्पीकर सर Paylee what initially was proposed for improving passenger service. Paylo. Now this might be later adapted and changed to enhance freight economic operations. Basically, if the economic priorities shift, Lokang Village ki Sangha, this is the concern of the people. Anda crossing station Hamade. It's not for passenger use. Later it will shift to coal. As an example, MPA chairman, Jo Ashil, he made a statement ki the railways is the lifeline of MPA. आज चयल्यार goalpost shift जाते. सद्या situation, Velsaoचे गांव example, these railways are entering into private properties. These railways are entering and demolishing people's houses. These railways are blocking the right of the way of the people. This railway case पडे हाय, in spite of case being sub judice, in sub judice आला answer मेळ्ळा, in sub judice गेल्यार दादागीर कोते. DSLR कडे पेपर पासून नाही, and these railways are not producing any documents.
Though producing document, आज ही दादागिरी ही रेल्वे इज डुईंग. प्रश्न असो आसा, लास्ट टाइम चीफ मिनिस्टरान सांगले कोणाक ऑब्जेक्शना फायल करा. हांवें तुका पत्र बरयला, रेल्वे मिनिस्टराकूय पत्र बरयला. नेवराचे लोक येले, आमच्या क्रूज बाबाचोय इशू आहा थिंगा सांजुल्या हाडेलाचो. प्रश्न इज very straight. Has any environmental impact assessment been done regarding these stations, especially in the ecologically sensitive areas like Neura, where there are Kazan lands? What measures are you going to take to basically mitigate this potential damage? Anik, local lokank, amdarakui don't consult kare, local lokank tinga gain during the planning phase. Will you all take the people into confidence? How is this issue being addressed? चोयल्या वेलसांव कासाज गांवान आख्खो वरा भाशे जाला. डेली फेस्तांव एक कोफुजांव जाताय. So to address this issue, जेन्ना you are saying it is only for crossing, tomorrow when the economic priority shifts, can you take an undertaking from Konkan Railway to say that there will be no coal, there will be not use for passenger trade? Can the government take this undertaking? On this extended thing, you are saying crossing are lagunuk, passenger service also open, take an undertaking. Can you give us an answer? It will take an undertaking things open. Honorable Chief Minister, तुझ को answer. तू मेळ्ळो थिंगा रेल्वे मिनिस्टराक. स्पीकर सर, त्यांनी म्हटलं ते बरोबर आसा, रेल्वे मिनिस्टराकूय मेळ्ळा पळय आनी हांवें त्या विशयी डिस्कसूय केला. एक म्हणजे जर एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंटाची जर गरज आसा थंयसर जाल्यार रेल्वे एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट जो आहा पळय न्ही त्या प्रोजेक्टा खातीर घेतली ही हांव ताका सांगता. दुसरें परत ताका रिपीट करता की हे क्रॉसींग रेल्वे स्टेशन. तिसरी गजाल, आमी जो लॉंग रन प्लॅन सांगता की पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत लोकल लोकांक यूज करपाक आयज पर्यंत आमचे खूब कमी लोक यूज करता. काणकोणांतल्यान जर कोणाक पणजे येवपाक जाय आसत जाल्यार फाल्यां सकाळी फास्ट ट्रेन जर सुरू जाल्यो म्हणजे 15 मिनटांनी जर काणकोणांतलो करमळे पावलो आसत जाल्यार तो 10 मिनटांनी करमळेंतल्यान पणजे पावतलो. म्हणून फास्ट ट्रेन सकाळी दनपार आनी रातच्यो अशे 3 टायमाक ह्यो ज्यो ट्रेनी सुरवात केल्यो म्हणजे विदीन म्हणजे पेडण्या पासून काणकोण पावपाक हाफ एन वरान जर पावपाक लागले ट्रेनी जाल्यार लोक खूब मोठ्या प्रमाणात ह्या ट्रेनीचो यूज करपाक लागतलो. अनलेस एंड अंटील जो पर्यंत क्रॉसींग रेल्वे स्टेशन जायना, डबल ट्रॅकिंग रूट हो पेडणेच्यान काणकोण पर्यंत रेल्वे स्टेशना पर्यंत कंप्लीट जायना तो पर्यंत आमकां म्हणजे ह्यो गोंया खातीर लोकल ट्रेनीचो फायदो हो जावचो ना. म्हणजे सरळ म्हणणें आसा की रोडाचेर आसलेलो ताण जर पळयत जाल्यार रेल्वे आमकां हाच्या फुडें यूज जावपाक जाय आनी ताचो उपयोग जातलो आसत जाल्यार इन फ्युचर म्हणजे पेडण्याच्या रेल्वे स्टेशनांतल्यान मोपाक कनेक्टिविटी डायरेक्ट मेळटली. सो दॅट एनी हाव म्हणजे हातूंतल्यान जर फास्ट ट्रेनी सुरू जातल्यो. आनी दुसरी गजाल, हे रेल्वे स्टेशन परत एकदां सांगता, इट इज फॉर द पब्लीक पर्पज. तो मदींच खंयसरी तांकां संवय जाल्ली आनी ऑपोजिशन लिडराक चड ताका सगळी कडेन कोणसोच दिसता. Speaker sir, as per reply, commercial, speaker sir, commercial and passenger हे दोन्ही दिले आसा. Speaker sir, public purpose होता हे दोन्ही बरयल्या तो स्पीकर सर. स्पीकर सर अशें समज जाले जो आमचो विरोध आसा उलय स्पीकर सर. Question answer that misguiding and confusing तुझा प्रश्न First, he answered the Board of Directors of KRCL in the meeting held on 6 March 2025 passed a proposal of construction of 2 new railway stations in Goa State, Neura and Mai. Proposal for 1 more cross station, that is Salgara between Madhva and Bali in the state of Goa is under process. Speaker, the points are confusion कोंकण रेल्वे गेले ते म्हणटा सांजे ती आर्यल येता स्टेशन हे सांजोळा येता काय सांजे देव येता ते क्लॅरिफिकेशन आनी 2 टर्म यूज करता. एक न्यू रेल्वे स्टेशन आनी क्रॉसिंग स्टेशन. आता तुम्ही सांजोळा म्हणटा क्रॉसिंग स्टेशन आनी ती 2 सांगल्या ती रेल्वे स्टेशन. सो हेज मदें डिफरन्स कितें आमचे मदें आतां आनी एक आन्सर दिलो आहा. These new crossing stations were identified as future stations. ही क्रॉसिंग स्टेशन आणि मुखार स्टेशन जातली तेच आन्सर जाय. हे स्टेशन येत खंय सावजारा येता काय सांजे देव्या असले कित्याक कन्फ्युजन जाल्लें आहा. कित्याक ऑफिशियल जाय ते सांजे दी आर्या म्हणून सांगताय थंय गेलो जाल्यार पूण आन्सर दिलो सावजारा. आन्सर दिला सारको आहा मरे. स्पीकर सर म्हाका एकूच सांगपाक जाय. हांव आतां कॅल्क्युलेट केल्लें पॅसेंजर टायम नॉट द फ्रेट टायम तिनूय ते
क्रॉसिंग म्हाका सांग जावपा जाय हे स्टेशन खंय आसा सालगांवा येता सांजचे 53 minutes are saved. ना ना दुसरो एक सालगांवा येता काय सांजचे तियागार येता हे स्टेशन खंय आसा सालगांवा येता काय सांजचे तियागार येता हो तिगारपाली येता as per the reply given to me in the letter, Sarjora म्हण म्हाका ना ना कोंकण रेल्वे लास्ट टाइम सांगले एक स्टेटमेंट काढलं सांजचे तियागार येता म्हणून What as I said, गोवा गव्हर्नमेंट कोण नाही कोंकण रेल्वे कॉर्पोरेशन करता तेणी सारजोरा as per I reply ते सालगांवा येता सारजोरा म्हण दिले आसा तो हांव तुका ते हांव चेंज करून तुका सांजो कोंकण रेल्वे ऑफिसर साठी डिस्कार्ड कित्याक करता बाबा लेट मी रिप्लाय रे बाबा दुसरे म्हाका हांगा चर्चा जाली EIA घेतला काय ना जेन्ना कोंकण रेल्वे प्रपोज केल्ले तेन्ना ओझा कमिशन म्हूण केल्ले EIA डेफिनेटली दे गॉट दॅट टाइम एंड दिस इज नथिंग न्यू हे तिनूय जे स्टेशन आसा इट वॉज ऑलरेडी पार्ट ऑफ कोंकण रेल्वे स्पीकर सर दोन रेल्वे स्टेशन आणि एक क्रॉसिंग स्टेशन म्हणलं I was also part of the education. If you were there, I was also part of the education. Because I was, me. Yes, sir. During that, whatever commission, Ulta commission, whatever, that is. First of all, yeah, you answer that. It is Sarjora or As per Sanjay reply given, as I told you, it is Sarjora. As the भाई reply, कोंकण रेल्वे ऑफिशियल कित्याक फोडपाक जाय लोकांक फोडयता कित्याक कोंकण रेल्वे ऑफिशियल कित्याक फोडयता स्पीकर सर स्पीकर सर अरे हे झालं. सालगांवा यांचे रेल्वे स्टेशन आहे क्रॉसिंग स्टेशन कोंकण रेल्वे हाडटा तेन्ना हेच मशीन हाडके सगळे प्रवास कन्फ्युजन करता तुम्ही एफिशियन्सी वाडोवप प्रश्न विचारात स्क्रीन कॉल ना वयल्या स्क्रीन बंद पडल्या पेमेंट चेक स्पीकर सर व्हायरस केलो व्हायरस काय करता मी हां मातशें करपाले सेम पेमेंट चेक गेली क्वेश्चन बघून जाऊ टू बी पयलींचे बरे आहले बस बस बरे आहले कित चेंज केला कित जाता ते कांय कोणाचे मुखेला कोणा काडो केला दामता काय दिसला सारखे जात नाही जातले रे सारखे जातले अरे बस बस बसून घे नो ना पेमेंट चेक अंगणवाडी क्वेश्चन कॉल केला बस बसून घे बिकॉज हांवें जो प्रश्न विचारलो हो रिगार्डिंग अंगणवाडी वर्कर्स आनी हेल्पर्स बिकॉज सर म्हाका आन्सर मेळिल्लो आसा पर प्रश्न असो आसलो स्पीकर सर की आमच्या गोंयांत अंगणवाडी वर्कर्स हेल्पर्स कितले आसा तर म्हाका आन्सर मेळिल्लो आसा स्पीकर सर की 1261 1261 अंगणवाडी वर्कर्स आनी हेल्पर्स आमच्या गोंयांत आसा स्पीकर सर हांव सरकाराक सांगपाक सोदतां की हे जे अंगणवाडी वर्कर्स आनी हेल्पर्स आसा इज देर एनी रेग्युलरायजेशन प्लॅन फॉर दीस अंगणवाडी वर्कर्स आनी हेल्पर्स तांकां कितें रिटायरमेंट स्कीम केला सरकारान रिटायरमेंट बेनिफीट कितें आहा ती पेन्शन करची तांकां जनरल इन्शुरन्स कितें आसा जाल्यार सांगचें कित्याक तांकां ऑन ड्युटी डेथ जाली जाल्यार तांकां बेनिफीट कितें आसा ती सांगची मॅटर्निटी लीव कितें आसा जाल्यार ती सांगची हो म्हाजो पयलो प्रश्न आहा स्पीकर सर इन कॉम्प्रिहेन्सिव्ह आन्सर आमी ऑनरेबल मेंबराक दिल्ले आसा आनी मेन म्हणजे कितें आसा तुमी ते रेग्युलरायजेशनचो जो विशय जो आहा ते सेंट्रल स्कीमच्या अंडर आमी तांकां घेता आनी त्या सेंट्रल स्किमान कॉन्ट्रिब्युशन ऑफ द स्टेट एंड सेंटर आसता आनी ते एक वेगळ्या तरेचे एक सिस्टमान ते बसयल्ले आसा देशभरात त्याच आदाराचेर आमी घेता पूण म्हाका दिसता की ह्या 2005 वर्सां तेंचे ऑनरेम वाडत वयता गेल्या लास्ट ऑनरेम वाडलेले 2021 वेगवेगळे एट स्टेट लेवल बी काय आमी बेनिफिट्स पावपाचो मुख्यमंत्रीच्या माध्यमांतून म्हाका दिसता गोंय एकूच अशें राज्य आसतलें ज्या राज्यान मुख्यमंत्री एकदा आमी व्हडलो एक कार्यक्रम केल्लो स्मृती इराणी आयिल्ली तेन्ना ती मंत्री आशिल्ली तेन्ना काय आमी कमिटमेंट तांकां दिल्ले आनी त्यो कमिटमेंट्स आमी ऑलरेडी फुलफील करपाच्या मार्गार आसा तुमी जे म्हणटा तांकां एक इन्शुरन्स वेगळ्या तरेचे बेनिफीट तेजेर लक्ष घालपाक कांयच हरकत ना पूण आमी जे कितें बेनिफिट्स तांकां दिल्या
अँड वन टायम बेनिफीट बी जेन्ना रिटायर जाता तांकां वाडोवपाचो ह्याच सरकारान ते वाडयल्ले आसा. मुख्यमंत्रीन तेन्ना आमी चर्चा करून मुख्यमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान ते वाडोवपाचो प्रयत्न केल्ले आसा. पूण म्हाका तरी दिसता स्पिकर सर जर ऑनरेबल मेंबराक स्पेसिफीक कितें जर जाय तुमी जे विचारला एक गोश्ट आमी ऑलरेडी करपाचो प्रयत्न आमी केल्लो आसा. पूण तेज्या भायर जर आनी कितें करपाक जाय तेजी चर्चा करपाक कांयच हरकत ना. स्पीकर साहेब, जी अंगणवाडी ज्यो प्लेसीस आसा त्यो चडश्यो आपल्या गोंयांत जमीन घेवन सुद्धा सरकारान इनिशिएटीव घेवपाक जाय. जमीन घेवन सुद्धा सरकारान इनिशिएटीव घेवपाक जाय. काही जाग्याचेर आमी सरकारा कडेन जेन्ना विचारला तेन्ना तुमी जागा दाखया म्हणटा. पण अशें न्हू की जागा आमी दाखोवपाचो प्रश्न येवपाक जायना. सरकारान ती जागा स्पॉट आउट करपाक जायना. सरकारान ती दिवपाक जाय. आमच्या कडेन गोंयांत जी रेव्हेन्यू लँड आसता, कोमदात लँड आसता, अशी अवेलेबल करून दिली जाल्यार त्यो जागा अवेलेबल जाल्या नंतर खंयचे स्किमी अंडर आमी बांदपाक लागून आमी इनिशिएटीव घेवपाक जाय अशें म्हाका हांगासर सजेस्ट करता दिसता स्पीकर सर. तशेंच स्पीकर सर, स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबर श्री प्रेमेन शेटान जे सांगला ती सारकी गोष्ट. खुबशे कडेन अंगणवाडीची परिस्थिती आमी प्रयत्न करीत आसता पण आमकां खुबशे लिमिटेशन येता. आनी तेच हांव मुख्यमंत्री कडेन आतां चर्चा करतालो की राजस्थानान नंदगर म्हणून एक वेगळ्या तरेचे कन्सेप्ट हाडून क्लस्टर बेस त्यांनी हें केल्लें आसा. अख्ख्या राज्यान एक अंगणवाडीचें एक युनिफॉर्म मॉडेल सगळी कडेन केल्लें आसा. पण ते जमीन सरकाराची जमनीचेर तेणी करून ते घेतलेले आसा. आनी ते एक CSRच्या माध्यमांतल्यान बी एक मॉडेल सरकार आनी CSR. आतां जे ऑनरेबल मेंबर म्हणटा ते आमचे खुबशे कडेन रेंटेड प्रिमायसीस परिस्थिती आमकां थंय कठीण जाता ते तरेचे पयशे आमी खर्च बी करूं शकना इन रेंटेड प्रिमायसीस. आनी रेंटेड प्रिमायसीसान तुमकां खबर आहा हांव सांगता आमचे डिपार्टमेंट खूब मेहनत करता, प्रयत्न करता की प्रत्येक तुमच्या मतदारसंघात बी खुबशे कडेन तशें आहा. रेंट बी ते कॅपिंग आसता बाय गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. तें कॅपिंग असल्या कारणान मागीर आमी तेजे वयर वचून रेंट दिवंक शकना. आनी सेमी अर्बन एरिया वायज ते तशें डिस्ट्रिब्युशन जाल्लें आसा. हे जे रेंटेड प्रिमायसीस आनी जे कन्सेप्ट जो 1290 कितें तरी अंगणवाडी आमचे आसा ते अंगणवाडी बांदपाक घेतल्यार खुबशे कडेन जे रेंटेड प्रिमायसीस सरकारा कडेन मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून म्हाका तरी दिसता की एक कन्सेप्ट एंड क्लस्टर बेस ते करपाची गरज आहा. म्हणजे युनिफॉर्म सगळे कडेन व्हडल्यो काय बांदपाची गरज ना पूण जे खंय बऱ्यापैकी सोयी सुविधा भुरग्यांक आमी दिवंक शकता. रेंटेड प्रिमायसीसान पयली परिस्थिती अशी आशिल्ली इवन ते टॉयलेटीक बांदपाक कठीण आशिल्ली. एनी ऑनगोईंग प्रोसेस हे आतांचेच प्रोसेस पयलींच्यान जे चल्ला पूण जे खंय आमी करूंक शकले ते करपाक आमी हातीन घेतलेले आसा. आनी कांय कडेन GSIDCन ऑलरेडी घेतल्या. GSIDCन 18 घेतले पूण 18 जावचे ना. ते कमीत कमी प्रत्येक मतदारसंघान हांव विनंती करता हावजान की प्रत्येक आमदाराक जेका दिसता की आपले मतदारसंघ जाय तुमी जर लँड आयडेंटिफाय केल्यार मागीर ते आमी मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून तेजेर आमी ते एक युनिफॉर्म ह्या क्लस्टर बेसचेर राजस्थानान आमच्या सरकारान ते बांदून फुडें व्हेला त्याच आदाराचेर करपाक काय हरकत ना. पण एक पॉलिसी डिसिजन सरकाराची घेवपाची गरज आसा. आनी जे खंय तुमीच आयडेंटिफाय करून तुमकांच खबर आसतली की तुमच्या मतदारसंघात खंय खंय ह्या तरेचे लँड अवेलेबल आहा. त्या तरेन आमी एक युनिफॉर्म मॉडेल आयडेंटिफाय करून जे ऑलरेडी एस्टॅब्लिश्ड मॉडेल आहा जे आमच्याच सरकारान 2-3 राज्यांत ते इम्प्लिमेंट केला ते गोंया राज्यांत बी इम्प्लिमेंट करपाक काय हरकत ना. पूण ते पॉलिसी डिसिजनाच्या आदाराचेर म्हाका दिसता की सरकारान करपाक जाय. स्पीकर सर, जे आन्सर माननीय मंत्र्यान दिल्या तेच्या बद्दल खुशी आसा. पण स्पीकर सर एकूच सजेशन आसा जे कायदेशीर सोबस्कर करपाक जाय जे गव्हर्मेंट लँड मेळपाक लागून जे प्रयत्न करपाक जाय ते बेगीन म्हणजे आनी कमी पेपर वर्क जावन ते दिवचे अशें हांव माननीय मंत्र्याक सांगूंक सोदतां. तशेंच स्पीकर सर ICDS जे ऑफिसर्स आसता आमचे वेगवेगळ्या क्षेत्रांत वेगवेगळ्या केंद्रांचेर त्या ICDS ऑफिसरांक एक विनंती करची सरकारान की गांवोगावी ह्या बालवाडी सेंटराचेर वयचे. आयज पयलींचे ऑफिसर वयताले पण आयज ते कमी जाल्ले आसा. त्यामुळे ज्यो ICDS स्कीम ज्यो आसता इंडिकेटेड चायल्ड डेव्हलपमेंट ज्यो स्किम्स आसता त्यो प्रत्येक बालवाडीच्या केंद्राक कळना. पण तांकां सुद्दां एनलायटन करपाक लागून
ह्या गांवोगावी ह्याच्या ऑफिसरांनी वचून तांकां मातशें नॉलेजेबल करचें अशी एक विनंती करता. थँक्यू स्पिकर. सर ज्या तरेन आमी हेल्थ डिपार्टमेंटाची एक्टिविटीज प्रत्येक मतदारसंघात वेगळे कडेन व्हरपाचो आमी प्रयत्न करता, त्याच तरेन म्हाका तरी दिसता की तुमी जे सजेशन केल्या की आमचे ऑफिसर, आमचे मुख्य सेविका आसूं काय CDPO आसूं, ते ICDSच्या ऑफिसरांक घेवन एक वेगळे तरेन प्रत्येक ऑनरेबल MLA घेवन ते कॅम्प्स करपाचो आमचो प्रयत्न करपाक जाय, ते करपाक हरकत ना. त्याच बरोबर लोकां कडेन कशें पावपाचें, महिलांचे कितें कितें विशय आहा त्यो विशय अड्रेस करपाक ह्याच तरेन आमी एक प्लॅन करून फूल एप्रील मे आयडेंटिफाय करून तुमच्या मतदारसंघांतल्यान आमी चालू करूया. थँक्यू सर. बटन आत गेलो स्पीकर सर, आय वूड लायक टू समरायज. म्हाका दिसता डबल इंजीन म्हणल्यार जायना, ह्यो गोश्ट आजीसून न्हू, हे मकसद आमदार जाच पयलीसून ही प्रॉब्लम आहाय. आनी टू समरायज, इट इज अ 7-point रिक्वायरमेंट. फर्स्ट इज यू नीड टू हॅव रिवाइज्ड वेजीस. तुवें ते रिवाइज ते पावना. हांव 7 पॉयंट सांगता. डबल इंजीन आहा म्हणटरी हे एक्सपेक्टेशन आहा तुज्यान ते करून हें करपाक जायना. रिवाइज्ड वेजीस जावपाक जाय. जॉब रेग्युलरायजेशन एंड सेक्युरिटी, जॉब सेक्युरिटी. Number 2. Number 3 is the retirement benefit. Number 4 is health insurance. Number 5 is paid leave. Okay, now the maternity leave, now annual leave, sick leave. Number 6 is training and resource support. Very important. They have been employed long back in training. Continuous trainings hai. The training नाजला upgrade job आहे अंगणवाडी. And the last number 7 is workload reduction and additional staff. ह्यो 7 जरी तरी तुवें एक हितून बंडल करून जर तूं सॉल्व केले जाल्यार भुरगीं आज प्रायवेट वचपा नाय आनी अंगणवाडी वचपा लागतल्यो आनी ओवरऑल मॉडेल सारको जातलो. घुसपावपा गरज ना. म्हाका माय कलीग हॅज ऑल्सो सिमिलरली सेड द सेम थिंग. These 7 things, whether you are able to do it in this term or what it is, or you are going to allow us to do it when we come during the next term. तें तूं सांगचें. स्पीकर साहेब, मंत्र्यान आतां उलयन म्हणलें की ऑनरेरियम आतां उगीच एक फिगर दिता. 0 to 10 years 5,500 आहा फॉर अंगणवाडी वर्कर्स, 6,000 फॉर 10 to 15 years, 8,000 फॉर 15 to 20 years, 10,000 फॉर 20 to 25 years, 12,000 फॉर 25 years and above. स्पीकर साहेब, हें कंपेर करूया. केरळान जर गेले, तुम्ही पयलीं केरळान गेल्ले, थंय 8,000 फॉर लेस देन 5 years, 8,500 अप टू 10 years. दिल्ली 8,220, तामिळनाडू 10,502, आंध्रा 7,000. स्पीकर सर, हाजेर क्लियर आहा की गोंयांत स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग हाय आसून पसून अंगणवाडी वर्कराक ऑनरेरियम सारको मेळना. आनी अंगणवाडी वर्कर विथ लेस देन 20 years एक्सपिरियन्स इज पेड लेस एज कम्पेर्ड टू द अदर स्टेट्स एंड इन अदर हाय पर कॅपिटा स्टेट्स. स्पीकर सर, आतां म्हाका क्लियर कट एश्युरन्स जाय, गव्हर्नमेंट हो इन्क्रीज करपाक चिंतलो काय ना. आमी आमची सॅलरी वाडयल्या, तांची सॅलरी वाडयल्या, ऑनरेरियमूच म्हणटात ताका. Because Honorable Bob Benji, Honorable Member of the Assembly and Bob Vijay Sardesai have already made certain statements regarding the salary structure in different states. आमचे आयज जे नवे नवे जे गोष्टी जे सरकारान केल्ले आसा हे डबल इंजीन सरकाराच्या माध्यमांतल्यान जाल्यार बाब बेंजी सांगूंक सोदता. जायते सरकारां येवन गेली पूण जे सरकारा इज ऑनगोईंग प्रोसेस एंड गव्हर्नन्स ऑल ऑफ अस कीप ऑन सेइंग इज ऑनगोईंग प्रोसेस. Whatever you have said regarding the remuneration, whatever you have said about training, I don't think you have gone through the overall. We have been right from different types of training and orientation. We have been doing on a regular basis, and we are getting expert. Now, how do you compare your training module is correct? Just let's be genuine. You compare your training module correct. Depends on how much students have increased in your Anganwadi. To training korita, but to Anganwadi halia. What is the justification? Please see here, we are all educated here now. We have to give justification. To training korta, but to Anganwadi halia. That means your training is not sufficient, no? Fail model झालं ना. हांव तुजेच उलयता. तू सांगता ते कांय गोष्टी न्हू, कांय गोष्टी पॉइंट्स सारके आसा. पण हे स्वतः सगळे असेंब्ली तू सगळे सारखे जा म्हणटा. पण काय करूंक पावना. आणि तू कितली पाठ सांगितला म्हणजे अंगणवाडी सारको तू म्हणटा CSRची करूया. ते CSRची जायना. फायनली भुरगीं वयताय, भुरगीं प्रायवेटा वयताय. Every time you are accepting, every time he is accepting the failure of the government, but not reviving the Anganwadi. Same situation, point of time accepted any kind of failure of government. You have to understand there is 1,292 centers. It is not humanly possible to do everything at one shot.
there is budgetary allocation. Based on that budgetary allocation, you have to identify what are the priorities that we are doing, and we are doing it. Our department of WCD, right from every helper to the teachers, are doing an excellent job. Sir, the expectations have gone up. If we are in a rented premises, the Government of India scheme, the department functions in certain norms. What Honorable Member Vijay Sardesai has said, that in certain states the salary structure may be different. And who is saying that we will not consider it? I was just telling the Honorable Chief Minister, the Prime Minister of the country, Shri Narendra Modi ji, is of the opinion that this is one sector that needs to be given a lot of priority. So don't be surprised that suddenly you find everything what you are saying, all 7 points, there will be 10 points that are already insulated and come as an umbrella package because he's been working on it. But also we as a state government, whatever we do, तुवें सांगलें जर काय deficiencies आसा, हांव ना म्हणूं शकना. आयज deficiencies आसा, ते deficiencies rule out करपाक खंय तरी टॉयलेट गेले, ल्हान भुरगे शिकता, ते टॉयलेट अटॅच ना. हे सगळे मुख्यमंत्रीन आतां पयर परत आयन मुख्यमंत्री GSIDC घेवचे हांवें विनंती केल्या. दोन्ही खाते मुख्यमंत्री कडेन म्हणजे PWD आनी जे पूण ते GSIDCंतल्यान केल्यार म्हाका दिसता की मुख्यमंत्री ते योग्य तरेन आमी एक पॅकेज म्हणून सगळे कडेन मतदारसंघात एक बऱ्यापैकी अंगणवाडीचे सेंटर आमी डेव्हलप करून फास्ट ट्रॅकाचेर ते आमी फुडें व्हरूंक शकता. आनी तुवें जें सांगलें की कांय कडेन लोकांचे एक्सपेक्टेशन वाडल्या. People want a better quality of अंगणवाडी. एक्सपेक्टेशन वाढवलं ना, एक्सपेक्टेशन 10 वर्षाला तुझी तुमगे अपग्रेड जाय ना. एक्सपेक्टेशन कोणाय वाढवलं ना. बांक दियाय म्हणटाय लोक, बांक चॉक दियाय म्हणटाय, तू स्मार्ट बोर्ड्स दी म्हणून नाही. एक्सपेक्टेशन वाढवलं नाही. तू ब्लॅक बोर्ड दी म्हणा, टॉयलेट्स दी म्हणलाय. एक्सपेक्टेशन वाढवलं नाही. दिस डिस्कशन शुड लीड टू सम काइंड ऑफ एन एश्योरन्स की हे बजेटात तू 50% गोंय अंगणवाडी अपग्रेड करतलो, प्रायव्हेटा भाशेन करतलो. हे एश्योरन्स दी 50% ऑफ दिस. चल 50% कोणा का मुगे 7 अंगणवाडी आहे तेच पण एश्योरन्स दी. मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी 7 अंगणवाडी पूर्ण करतलो म्हणून एटलीस्ट स्टार्ट फ्रॉम देयर. तू सगळी उलटा काय फायनली ओर ना. गोल येऊन सामको बेनावली आमकां व्हेले आता. बेनावलीचे तुजे पळयता हांव. बेनावलीचे पयलीं पळया, बेनावलीचे मॉडेल करून फुडें व्हरया. Yes, next question. Start question number 3. Speaker sir, start question number 3A. 3A. Speaker sir, as per the answer that has been supplied. Speaker sir, this is with regarding to the referral to GMC. Speaker sir, first of all, I would like to make a statement that the health in Goa is a classic case of overdose of hardware crying for software. From the figures that we have seen, Speaker sir, कि last 5 years जरी तो आम्ही इंसाले कि how many referrals have been made from CHC, PHC, South Goa District Hospital, Ponda, 1,80,256 as per the data that is given to us. Speaker sir, आम्ही Annexure B, in Annexure B, I asked about the trend of the referrals that goes from South Goa District Hospital, Ponda, and North Goa. 2022 it was 3,885, increased to 4,442 in 23, increased to 4,739 in 24. If you look at North Goa, 4,570 in 22, increased to 5,278 in 23, increased to 7,326 in 24. Anna 5C is a question that I had put on 6th August. And I had asked about the data of accidents. In the last 5 years, 15,842 accidents have happened and 900 people have lost their lives. 900 fatal accidents. Speaker sir, accidents in the closest nearby health center or the district hospital is taken into confidence with the number of ambulances. In this period of time, what has been seen, especially Kankod accidents जाल्यार हेल्थ सेंटराक वयतले, मागीर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान वयतले, तेका म्हळ्यार मागीर they shifted to GMC by the time the damage has been done for the 4 hours golden period. Other speakers sir, as per LAQ number 30, we had asked the Honorable Minister whether the standard in the district hospital are standard what is the standard? Indian Public Health Standard. This is the standard. And as per this, he has answered that the Department of North Goa is equipped with the infrastructure. Now, Speaker sir, all particular J.I. Sangla, this is the Indian Public Health Standard, Volume 2. And I have gone in depth in this particular volume. And what I want to particularly place, when the Honorable Minister was a young boy,
He was the minister of the Congress party, he was the health minister. आणि एक आमचो दिगंबर कामत आल्लो आता प्रश्न विचारता अशा वेळार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तुकाय लागता स्पीकर सर जेन्ना एज पर द इंडियन पब्लिक हेल्थ सिस्टम एज प्रमाणे you go to annexure 9 and 10. As per that, you need to have a psychiatrist, a radiologist, a dermatologist, a cardiologist, a nephrologist. Speaker sir, as per the answer given by the Honorable Minister, when he says that this is as per the Indian Public Health Standard, your answer says there is no ICU in North Goa, no CCUK, no CT scan, no neurology, cardiology, no center. When you go to South Goa, the same answer you say there is no urology, no neurology, no orthopedic departments. Speaker sir, MRI machinery na. This is all that is required as per the Indian health standard, as per the manner it is required. Other speaker sir, no sufficient evidence is also. I would like to ask the Honorable Minister, very specific I will ask. When, as I said, when you were a young boy, you inaugurated that health minister. You've been one of the longest standing health minister. And I made a big statement that he's still a young boy. And actually, Because, I appreciate that a young boy is the leader of the He state. is looking young today and is looking young compared to before. When you were a young boy, you opened this hospital. And now it is a sorry state of affairs. Mugalo poilo supplementary pada to will you rename the district hospital into a primary health center? Because currently the way these hospitals are functioning, it is a primary health center. Will you rename this? Because it's very good that you want to come. As a leader of opposition many times, I'll give you a word of caution. I was a health minister in your side also, and I'm health minister here today, and I must be the only fellow who has served as health minister for the longest period of time. So also second thing, it's also a challenge. It is not easy on the chief minister also to continuously give that type of allotment which we keep expect. We will be very happy if we give that type of allotment. But it's not easy. You have to look at all other verticals. So just Santa. Specifically, will you rename history Indian public health standard? Will you rename to the public and Indian health standards म्हाका केन्ना सांगू नाका कित्याक म्हाका खबर आहा. And the public Indian health standards and तेजे पेक्षा चड वचून गोंय राज्यांत आमी लोकां खातीर कितें करपाक म्हणून आमी फुडें सरले आनी आमी करता. साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे तुजे आमचे ऑनरेबल लिडर ऑपोजिशन जे सांगता ते तशेंच नासता की इतलें सोंपें नासता की इतलें ओवरनायट हें करपाक. म्हाका हांव म्हणटा वेंजीन सांगलें तूं दर फावट सांगता. हांव तुमकां अश्युरन्स दिता आतांच सांगतालें कार्डियॅक आमी गोवा मेडिकल इज अ चॅलेंजींग. आमकां डॉक्टर केन्ना केन्ना ते रिटेन करपाक आमकां डिफिकल्ट जाता केन्ना केन्ना. आनी आमी हे जे साउथ गोवाचे जे उलयता ते ICU नाशिल्ली, ते ICU आमी कमिशन केल्या. तेच्या भायर तुजें सांगता ऑर्थोपेडीक एंड न्युरोलॉजी हे दोनीचेर काम चल्लां. वी आर लुकिंग आउट फॉर डॉक्टर्स. वी आर ऑल्सो लुकिंग आउट फॉर गोवा मेडिकल कॉलेज वेदर वी कॅन प्लेस सम डॉक्टर्स देयर. बट वी आर ऑलरेडी फायंडिंग द लोड on Goa Medical College very high. तुझे सांगता रिफरलाचे काणकोणचे honorable speaker is at the southernmost tip of the state and he has his issues which are there. We are trying to see that whether we can actually. People are dying. Don't say that people are dying. But people are dying. You look at the fact. It is as an opposition, it's your duty to raise. It's not my duty. No, it's your duty to raise that health sector is what our health sector is much better than other states in the country. And also, secondly, I'm not justifying it that from my side, I ultimately as a health minister, I have to ensure that your South Goa district hospital is fully in a functional manner. You talked about referrals of North. North, the ICU is going to start shortly. Today, the referrals have gone down. Yesterday, 10,000. One minute. The ICU national speaker sir, ICU has बऱ्यापैकी चलता ते साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान. तेज्या सर तुम्ही एक्सिडेंटाची उलयता. एक्सिडेंटान आमकां फुल फ्लॅश सेंटर ऑफ एक्सलन्स आमी ऑर्थोपेडीक एंड न्युरोलॉजीचेर आमचें काम चल्लां. डॉक्टर आयडेंटिफाय करून कोण आमकां जॉइन करूं शकता. Honorable Chief Minister has already said that we can take them on contractual basis initially and then we can say so that we can set up a total center of excellence and we are working on it. We have identified the space. We are also trying to see that the best of PNRC, pediatric neuro rehab is being put there, which we have not been able to put successfully there. And also, it is many times patients that come there in a very, very critical care in terms of orthopedic accident in South Goa District Hospital. There was a doctor there in orthopedic in Ponda District Hospital. There was one doctor. And that guy is doing money underhand. As a result of which we had to dismiss him from government service. It's very easy to dismiss, but to get a person is very difficult.
And what you are saying to rename is a primary, definitely it is not, you cannot, it doesn't qualify to be a primary health center. आणि कित्याक स्पीकर सर सांग ना 5 मिनिटात त्यांनी 10 मिनिटाचो इतिहास दिला, ताका 2 मिनिटां हांव सांगता इंडियन हेल्थ सेंटरचे फुडें वचून आमी काम करता म्हणून. आणि तुझे हॉस्पिटलांत मातसो तूं जेन्ना लिडर ऑपोजिशन तुम्ही दोगूय म्हणटा तो फुडल्या फावट आमी येवन करतले म्हणून. अरे आमी इतले बेगीन वचपाचें ना, मातसो राव मातसो 2 मिनिटां. फुडल्या फावटी येता सरकार घडयता हांगाच, नाल्यार तुमी येतले सरकार घडोवपाक. ते आनी चिंता करूं नाका. एक वचना अरे एक मिनिट हांव उलयतां. अरे हां तू कितें गुणायता अरे उत्तर दिवं ना बसो कित्याक एका पयलीं क्लॅरिफाय जाय. हे जे लूज स्टेटमेंट जेन्ना करता आमी सब्जेक्टार उलोवंक जाय. तुम्ही जेन्ना राजकारणाचे भितर घुवन राजकारणाचे आमी येवन केल्यार, अरे आमी येवन केल्यार तुमी येतले सरकार घडोवपाक. तुमी आनी खंय रावता एक सायडीक? तुमी केन्ना चिंतला तुमी आद्या हां तुमचे Speaker sir, so Anna, Anna, you did answer whether basically second हांव तुजो उलोवपाक सोदतां स्पीकर सर. फर्स्ट ऑफ ऑल रिफरल वाडटा, एक्सिडेंट जाताय, लोक मोताय, तुगेले गांवचे मोताय, आमगेले गांवचे मोताय. बेसिकली that 4 hours period, because they cannot possibly thrombolize a stroke patient, a patient with accident. He has to be seen. There is no neurologist. Basically, Point of order on members should be very first before he says that. Because sir, I am on my seat. No raise your point of order after this. Because are not thrombolize. Best कितें thrombolize. Speaker sir, Speaker sir, Jenna, it looks like there is a shortage of staff, of doctors, technicians, ambulances, medicines, beds, bed sheets. Solution तुम काढू जाय. तू leader opposition. Speaker sir, solution तुझ्यान जायना जाल्यार मागीर अनकोण दितो. You are the health minister. Speaker sir, Speaker sir, LAQ Sian, the honorable minister has said, and this we are getting from 2022. Your procurement of CT scans is under process in Mapsa and Ponda. Your human resources is under process in Ponda. Posting of MRI machine is under process in. MRI is a basic tool that a doctor uses. Speaker sir, district hospital and South Goa एक nephrologist हा अपोलो विक्टरान सोमना एक पुसा येता. तेगेला आन्सर कार्डियोलॉजिस्ट एक सोमना एक पुसा येता साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान. दोन्ही फ्लोर थिंगा एम्प्टी आहाय. Orthopedic consultant na, orthopedic surgeon doesn't perform the operations in the night. No neurologist is there to basically guide a stroke patient. No cath lab budgeta nata ek mukari hala hobar na cath lab gatlo mu sangtalo. No cath lab. OPD timings are till 1 p.m. After 1 p.m. in the district hospital, it has to be at least 5. Speaker, no, it starts at 1. So that is what I said, it turns into a health center. Speaker sir, there is tremendous load on the doctors. I'm not blaming the doctors, they're doing their best. Now, Speaker sir, I would like to know why is this not happening? The Honorable MS has written a letter to your department saying that there is overburden on infrastructure, there are casualties, there are only 2 CMOs, inadequate surgical support, overworking medical superintendent, promotion of doctors are not done, building of maintenance April 24 तारखे बंद झाला as per GSI. AMC गेला. It also went to the extent that Honorable Kurtori MLA, he wrote to you, and to the Chief Minister, I'm reading his letter, it is the annexure. He wrote that Honorable Chief Minister to say that the fully operational for Mukine South Goa District Hospital. This will help the BJP to rest the South Goa Lok Sabha seat. हे लेटराचे बरयल्ले. स्पीकर साउथ गोवा गेले प्रश्न नॉर्थ गोवा वयतले. My question to the Honorable Health Minister, are you doing this because you want to get a private medical college or nursing college? He says one, we will not allow in South Goa. Are you allowing? We will protest. This was not built with that particular. He is going on to let's stick to this referral and let's speak about the South Goa District Hospital. Just we have already before the elections tied up with the Government of India undertaking called HLL. We are wanting to revive the HLL proposal where HLL is working very actively in Assam plus the states.
And now speaker sir किती झाला की ते सगळे procurement करून आमकां दिता ते technical staff चलोवपाक आमकां दिले आमकां ह्या गोष्टी केल्या म्हाका दिसता की MRI CT scan आणि हे सगळे X-ray प्रत्येक PHC CHC हांवें खूप मॉड्युलरच्या माध्यमात हे आम्ही करू शकतले ते दिवपाक ऑलरेडी प्रोसेस केला People are dying because of that 4-hour accident. People are shifting to the airport for minutes. Fear and anxiety in the minds of the tourism stakeholders, taxi owners, hoteliers, and other related businesses, and the people of South Goa in general, as regards to the recent announcement by national carrier Air India that is shifting its international operations from Dabolim to Manor International Airport at Mopa. Since the commissioning of Manor International Airport, many airline companies have shifted from Dabolim to Mopa. Speaker sir, till August 5, 2024, 3 flight operators have shifted their operations from the Goa International Airport at Dabolim to Manor International Airport at Mopa. And the trend is continuing. Despite appeals, government has failed to stop the shifting of airlines from Dabolim to Mopa. Speaker sir, this move will have a significant impact on the tourism industry in South Goa. There is fear among the stakeholders and people that Dabolim Airport will be shut to help Manor International Airport's growth. Speaker sir, Dabolim Airport was dying a slow death and was on a ventilator, and now this currently government is removing and killing it. Speaker sir, what is surprising, LQ 184 dated 24th March 2025. माका एक LQ दिला Speaker sir. In a letter to the Chief Minister dated 26 September, the Minister for Civil Aviation, Jyotiraditya Scindia, has said, I'll read the paragraph. However, in order to retain flights from Dabolim, the Airport Authority of India has announced incentives for the airlines. Further, in view of communication, this ministry has sensitized the airlines about your concerns regarding shifting operations from Dabolim to Mopa. The government has provided an environment for growth of the civil aviation sector. But it does not interfere with operational plan of the airline. As Munne, whatever we spoke, Dabolim is turning into a ghost airport. The government cannot help. Nor can the Dabolim help. Because the civil aviation minister clear सांगला हात दिले. आपण काय करू जायना म्हणून. ओ आन्सर मागा या पत्रात मेळा जे मुख्यमंत्र्यांनी पत्र बरयले. हेजे मागा गंभीर इश्यू हा. This seems to be a business model now that and Dabolim will surely become a ghost airport. Sri Vijay sir. Fear and anxiety in the minds of the other backward classes due to deprivation of socio-economic benefits in Goa due to incorrect and inadequate population data for more than a decade. Speaker sir, OBC म्हळ्यार 19 जाती आहात. मेनली बंगाली समाज घेऊन ते ऑलमोस्ट 50% ऑफ गोंया. कास्ट बेस्ड सेन्सस गेलो लास्ट OBC खातीर 2011 जाल्लो. Speaker sir, accurate representation of OBC government schemani, welfare programmani, political representation, आणि तांकां upliftment and socio-economic development करपाक गरज आसता. खूप टाइम गेलो हा लास्ट सेन्सस जावन. म्हणटकच म्हाका दिसता Speaker sir की एक फ्रेश सेन्सस जावचो. Better planning, targeted benefits and better implementation of welfare schemes for OBC community. हे प्रिन्सिपल ऑफ सोशल जस्टिस आणि इन्क्लुसिव्हिटी म्हणून आमचे जे संविधान आसा ताजे बरोबर अलाइन जाता. स्पीकर सर सरकाराकडे मागता की त्यांनी ओबीसी कास्ट सेन्सस जावपा खातीर इमिडिएट स्टेप घेवचे आणि म्हाका मंत्र्याकडच्यान एश्युरन्स जाय. श्री शंकर मोमकर. अरे दिवन एश्युरन्स कोण काढला गोंयान? ओबीसी नाका दादा हांव ओबीसी न्ही. ओबीसी खातीर तो मोबायल हा Attention of the House is drawn to the plight of the people of Mormugao constituency, especially the residents of areas such as Destiru, Namwada, JP, Bugda, Bharat Range, Sada and Harpar. As this area is highly prone to landslides. In the past, many landslides have taken place in this area during monsoon. There are many proposals under disaster management to restore this landslide area with measures such as construction of retaining wall, rock holdings, stabilization of slope, etc.
Further, there are many landslide prone area posing high risk to life and property are indefinite and placed for the disaster management. As every monsoon, the people in the area live in fear. But till that this proposal are pending for the authority. People fear that if timely measures are not taken, then there would be disaster and the next monsoon are fast approaching step. Government will have to take this regard. Sir, so many cases pending are sir. Disaster management. एक case पास sir. गेला monsoon landslide झाला. Must sir from priorities. Because sir, I would like to bring the notice की ये 0 hour हम जो होता है it is to address the issue so that the matter is sorted no sir. Yes 0 hour watch topic 2nd August 2023 I raised केला. 1st August 2024 I raised केला. 7th February 2025 I raised केला. Perhaps I am bringing it on 24th of March 2025. I got assurances. I have discussed this with the WD. But अजून काम sort out है ना. So what is the meaning of the entire whole thing? Fear and anxiety in the minds of locals due to the fact that work towards the culvert at Mercado Mall in Benaulim, near Kharaban, had started and due to technical faults was stopped, due to which it has become an accident-prone area. From 2023 August till today, nothing has been done. But solution is to break the mistake केली मोडपा जाई आणि ते मोडून नये बांधपा जाई हे is the solution. Similarly, water accumulates at the turn near Holy Trinity Church, एक deep turn आहे. ती उदक होता आणि more than 50% of the road is covered. ती एक cross drainage बांधपा जाई. ती NOC गरज ना काय गरज ना. हे 2023 असलो येतो. And the cross drainage or other measures need to be taken to avoid accidents during monsoon near the Holy Trinity Church. And the road to Benaulim Beach, Benaulim Main Beach Road has developed a crack. And high probability that road will get split into halves and the access to the beach will be gone. So ये आज बोलत आहे आम्ही capital expenses आहे the PWD should take it up on sumo एक पार्टी सांगितलं एक मुगे letter नका काय नका as a MLA speaking here itself is that this is priority. So I request assurance that before 2025 monsoon your तीन most भारी cost address साचो and it should not get prolonged to the next year. ठीक है सर. Proposed mall project at World Heritage Site in Old Goa. Speakers of the attention of the House is drawn on the proposed mall project near the Basilica of Bom Jesus, situated at the Old Heritage Site in Old Goa. Citizens across Goa fear that the government is failing to safeguard our heritage site in the name of development. It is also noted that the construction is not permitted within 100 meters of heritage site. In this regard, what steps does the government intend to take to halt the proposed mall project at Old Goa and ensure the identity and sanctity of Basilica of Bom Jesus remains preserved? Because sir, this is not the first project. याच्या पहिली बंगला काढला अजून तो त्याच्या बंगल्याचा काय डिसिजन झाला ना आता न्यू प्रोजेक्ट येता. स्पीकर सर मागचा 40 आमदार उभरावलेले म्हणले हो प्रोजेक्ट नाका आणि स्पेसिफिक दिस मॉल मागचा व्यवहार उपाय आहे आणि हो प्रोजेक्ट अबाउट ऑफ माइंड assurance and say that this mall whatever project हजार लोक गेला एजुका लाखां लोक गेलो स्पीकर सर व्यवहार पीआय आणि हो प्रोजेक्ट मागचा स्टॉप यू मेक अ स्टेटमेंट एग्रीड because of calling attention म्हाका आयिल्लें आसा फाल्यां म्हाका दिसता हावजान I'll try appropriately. श्री कृष्ण सिल्वा. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of residents of Beni, Kumbiapad, Badadi, Bangali, Pokliwad, due to the alarming increase in accidents, disruption and damage to public and private property caused by the heavy vehicle traffic transporting machinery for ONGC passing through this area. I urge the authority to impose a ban on the movement of these heavy vehicles to the affected roads and to consider diverting them via Koldi, Bali, Patwa, ONGC road. This is better equipped to handle such traffic. Speaker sir, very Betul road आता 4 मीटर रोड आता ये heavy vehicles आता height ओढली तिघा pole damage होता है लाईट वायर ओढत आहे ट्रॅफिक जॅम होता
आणि त्या थिंगा वचनाक थिंगा कांय कन्फ्युजन जाता थिंगा तो ट्रॅफिक हे हेवी व्हेकल्स बंद करपाक तिने आता ट्युरिस्टांचे सामकी लायन लागल्या आणि स्पीड लिमिट ना ते 4 मीटर बोर्डार येयले ट्रॅफिक वाढलो हेवी व्हेकल आते लास्ट टाइम ते केले कुपन चिचिणी जंक्शनाचे सोन डायव्हर्ट करताले पण ते आता गुगलला जे साइडीन येता सो हांव म्हाका हे ट्रॅफिक हेवी येता कुपन ते तिने रोड साइड बघा तिने डायव्हर्ट करता येस श्री कृष्ण सारकर Sir, fear and anxiety in the minds of people of Vasco constituency regarding digging of roads due to work of underground cabling. The pollution that has caused due to this work causing inconvenience to the resident, pedestrians as well as motorists. With monsoon fast approaching, reinstatement of all these roads needs to be taken on priority. Also, I would request Honorable CM की आम्ही proposal move केला होता. पाऊस सुरू आणि परत एकदा ते किऑस्क आणि मुख्यमंत्र्यांनी शॉर्ट टेंडर काढून कितें काढून ते जाता इतले बेगीन ते रस्ते रिइन्स्टेट करपाक आतां घेवचे तशेंच ऑनरेबल मिनिस्टर इलेक्ट्रिसिटी तांकांय मागता की थोडें काम पेंडिंग उरलां मातशें स्लो आसा तें मातशें स्पीड अप करचें पावसा पयलीं तरी सिटी एरिया टोटल अंडरग्राउंड जावपाक मदत जातली श्री अलेक्स लॉरेन्स Because it's about program worked out for repay of deposits remain in society, especially banks have gone for liquidation. Because it was assured in the House that the government would look after. Therefore, fear and anxiety in the minds that the government would look after the payments as far as banks that had gone for liquidation as well as some other banks, other credit societies. Fear and anxiety in the minds of shareholders and depositors of the visionary urban cooperative credit society, Margaon Urban Cooperative Society, Mapsa Urban Cooperative Society. Since their hard-earned money and savings have been unpaid with the said bank or society for many years, there are slim chances of getting the same back for no fault of them or other fault of the bank or societies of various reasons that have gone for liquidation. The action the government can take. Speaker, sir, I would like to call upon the attention of the House or the government that we should look after this and solution should be started. Thank you, Speaker. Dr. Chandra JK. Speaker, sir, the attention of the House is drawn due to rising apprehension in people residing and using residential, commercial and government structure in the mining lease area. As they are unable to seek a proper NOC from government authorities to conduct any structural repair or modification to their existing building, the step the government has undertaken for making the life easy of all such citizens. Also, people are worried about their house and temples and other structures in the lease area. What step government has taken till today to remove these structures from the lease area? Yes. Speaker, sir. CM sir, लीज एरियन हाऊसेस आणि हे आसा अजूनही खूप बोवाळ चालू आसा खास करून मुळगाव बी तशें इतके की लोकांचे रोज मिटिंगे बी आसता मातशें हातून लक्ष घालात सर तुमी Speaker can notate. Yes. Shrimati Jennifer Mansard. Jennifer Mansard. No. 0. Speaker sir, I'd like to call the attention of the Honourable Minister to the plight of the residents living in Talegaon constituency due to the acute water shortage and of water supply, especially in the areas of Aiwa, Eugene, Morod, Borbat, Oitian, Orchel and areas of Donpal as well. Speaker sir, I've made a mention of this many times since Talegaon falls towards the end of the distribution line. I would like Honourable Minister to please look into this matter with earnest and find a solution to this problem. Sri Rizal Fernandez. Due to the stagnation of water
आमच्या अंडरपास जो आमचो गोंदिरासान आमी अंडरपास आसा हिंगासर एक ओल्ड आमचो कल्वर्ट आसलो आमच्या गोंदिर रोडाक एंड जाता थिंगा आनी कितें जालें तेन्ना तो हायवे बांदलो आनी मागीर तो सर्वीस रोड बांदलो हायवेक तेन्ना तो आर कल्वर्ट आमचो पुरो बांदपाक गेलो आनी हो पुरवलेल्या कारण कितें जाला हे उदीक आमचे उब्या दांडार जे लोक रावताले ते उब्या दांडार शेतां आहा शेताचें उदीक मानशेक वचूंक जाय हे मानशेक वचोना ते चॉकाक जाल्या आनी तितलेंच न्हू खुबशीं घरां आमची तयार तेकोन आसली आनी थिंगा ऑलरेडी भाव आसले आतां हो सर्वीस रोड सारको घरांत तेकला आनी हे पळय उदकाचे भाव आसलेले मानशेक वयताले हे सगळे चॉकाक जाले आनी थिंगा गरज आहा व्हडलो कल्वर्ट बांदपाक 4 मिटर उदीक कित्याक हिंगासर आमची ओल्ड आमची पायपलायन आहा मेजर पायपलायन आहा तशेंच ट्रान्सफॉर्मराची भायर गेलेले आहा तेका लागून व्हडलो कल्वर्ट बांदलेले सगळे प्रॉब्लम सॉल्व जालेले आनी हांव थँक्यू म्हणटा सीएमाक ऑलरेडी आमचे 3 व्हडले कल्वर्ट बांदून आमचे हाफ प्रॉब्लम सॉल्व केलेले आहा हो जर प्रॉब्लम सॉल्व जालो जाल्यार सगळे प्रॉब्लम एका परिस्थितीत सॉल्व जातले थँक्यू सर Speaker sir, fear and anxiety amongst private bus owners that there are long pending demands for fuel and insurance subsidies are still not met by the Transport Department. And they feel that the government is intentionally trying to shut down their business as there is no budget allocated for these subsidies. Steps the department will take to ensure that their demands are fulfilled. Speaker sir, हे private bus owners जे आसात तांचो डिमांड आसा fuel subsidy तांकां मेळची म्हणून हेजे पयलीं खूब डिमांड केल्लो आसा आतां सरकार म्हणटा की अंत्योदय आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय स्वयंपूर्ण करतले तांकां रसातळांत घरां बसयतले हो प्रश्न पडटा सो सीएमान तेंचे लक्ष दिवपाक जाय तांकां जो धंदो आसा तांचो जो धंदो आसा सद्याक करता ते धंदो बंद पडले हेंचोय धंदो बंद पडटलो सर्गेश्री लोमा मिजार गोयचे नवे विधानसभेत फोंडा मतदारसंघाचे आमदार माननीय आसा सर्गेश्री पंडित प्रभाकर कार्यकर गोयचे नामनेचे हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक आनी गोमंतक भूषण पुरस्कार मेळ्ळी हांकां माननीय आसा सर्गेश्री आचार्य सत्येंद्र दास अयोध्येच्या राम मंदिराचे पुजारी हांकां माननीय आसा सर्गेश्री दत्ता नायक प्रख्यात लेखक आनी समाजसेवक माननीय आसा सर्गेश्री संतोबा देसाय आद्य DYSP व्यावसायिक आनी समाजसेवक माननीय आसा सर्गेश्री जॉर्ज फोरमन सर्वोत्कृष्ट बॉक्सिंग खेळगडे हांकां माननीय आसा Yes. Especially to add the name of Amir Khan. Yes, okay. Add. शोक प्रस्ताव सभागृहात मानून घेवचे शोक प्रस्ताव सभागृहात मानून घेतले या सभागृहाचे म्हणून त्यांच्या कुटुंबात पावचे त्या खातीर आमी 1 मिनिट डिस्कस करतात अभिनय प्रस्ताव सभागृहात हे सभागृह नासा अंतराळवीर सुनीता विलियम्स यांनी पोस्ट रिमोट आणि अंतराळातले आपले मिशन यशस्वीपणे पुराय करून पृथ्वीचेर सुरक्षीतपणे परत आयले खातीर तांचे आमी अभिनंदन करतात. श्री वरुण आलकर हांकां गोंयांतल्या रशियन फेडरेशनान नामांकन कांसूल पद
प्रदान केले खातीर तांचे अभिनंदन करता. भारतीय क्रिकेट पंगडान चॅम्पियनशीप ट्रॉफी 2025 जिखून देशाचें नांव उंचाव्या व्हेल्ले खातीर आनी संवसारांतल्या भारतीयांक आनी भारतीयांक अभिमान करपा खातीर घडणूक घडल्या तांचे अभिनंदन करता. श्री रोहन गांव देसाय गोवा क्रिकेट असोसिएशनचे बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडियाचे BCCIचे जोड सचिव म्हणून आयल्या खातीर आणि वुमन्स प्रिमियर लीग समितीचे नेतृत्वाचे आस्पाव जाल्ले खातीर अभिनंदन करता. रुद्रेश्वर पणजी हांकां मिडिया ह्या मराठी नाटकाक महाराष्ट्र सरकारच्या सांस्कृतिक वेव्हार खात्यान आयोजीत केल्ल्या 63व्या हौसी मराठी नाट्य स्पर्धेत पयलें इनाम फावो जालें आनी ह्या नाटकाक उत्कृष्ट दिग्गाचे पयलें इनाम श्री गंगाराम उर्फ सतीश नार्वेकर, उत्कृष्ट अभिनेते वैष्णवी पै कापडे, उत्कृष्ट अभिनेत्याचे तिसरे इनाम योगेश कापडे, रंग